ह्या संजेचो सत्व कवी आसा वृत्तेन तो इंजिनियर 23 वर्सां तो गल्फांत वावर करून आतां वालेन्सियांत वस्ती करून आसा. लायटींग आनी इलेक्ट्रिकल बिझनेस तो चलोवन आसा. 15 वर्सांचो आसतना ताणें साहित्यीक वावर ताणें आराम केला. न्हिदोवन पडलेलो गांव कविता पुस्तक तशेंच माणसोबाण पंगडान बाप एरिकान ताची जायतीं पदां ताळो घाल ती लोकांमोगळ जाल्यान. वेंगेन धरून किराक मोग पेरासो केंसार कळो सडून गेल्ले चेडवा अशीं जायतीं पदां माणसोबाण मंचेर ताजी लोकांमोगळ जाल्यान. जिणे रंग म्हणले एक कॅसेट कोवळी ताणें आदले बार ताणें रिलीज केल्ली. तशेंच कलांगणांत ह्या सुवेदीर ताणें संगीत साजी सादर केल्या. कोरोना येवन आमची जिवीत पिड्ड्यार जालां. एक कोरोना येयल्या उपरांत एक मनशाच्या जिविताक एक अतूस अर्थ मेळ्ळा. ही कोरोनाची कविता घेवन ही आयची काणी म्हणली घेवन आज मुखार येता आमच्या गांवचो मित्र वॉल्टर दांतीस केनेगोडी. हें कवन हांवें सादारण एक 5-6 म्हयने आदीं जेन्ना कोरोना ताज्या उत्तुंगार आसलें, ऑक्सिजन नासतना लोक मरतालो, ह्या वेळार बरयल्लें कवन. 4 पंक्ती. कोंकून कोंकून पोपीस खाली, कोंकून कोंकून पोपीस खाली हर्द्यांत पडला उजो. हरी एक स्वास भोगता वोजें आनीक सोसूंक नजो. हरी एक स्वास भोगता वोजें आनीक सोसूंक नजो. घर म्हजें रावळेर कशें, घर म्हजें रावळेर कशें दा कुडां दोडे पाकें. घर म्हजें रावळेर कशें दा कुडां दोडे पाकें. खंयच्याय आस्पत्र्याक कोनशा आज काटलें मेळना जालां सारकें. खंयच्याय आस्पत्रे कोनशा आज काटलें मेळना जालां सारकें. भायल्यान आसा वारें खूब, भायल्यान आसा वारें खूब, म्हज्या वांट्याक ना जालें. वारें आंडो काबार तर जालो, पळोवंक मेळचें ना फालें. वारें आंडो काबार तर जालो, पळोवंक मेळचें ना फालें. वा वा. हुद्दो नांव आस्त बदीक पयशांनीच मोलायली सगळी जिणी. हुद्दो नांव आस्त बदीक पयशांनीच मोलायली सगळी जिणी. धाकतेर सयत लागीं येनात खिणान संपली सगळी काणी. वा वा. धाकतेर सयत लागीं येनात खिणान संपली सगळी काणी. देव बरें करूं.